जेजू तुका हांव नमस्कार करता. तुजे फुडें हांव सरपटून पडटा आनी सगळें म्हजें जिवीत तुका दिता. जेजू, जशे भाशेन म्हजीं चिंतनां आनी भावना आसात आनी म्हजें जिवीत तें घडोवन हाडटा, बरें वो वायट जिवीत तें तुज्या हातान हांव स्वाधीन करता. हांव पातकी म्हणून वळखता, कित्याक म्हज्या चोस्तुंगी म्हज्यान कसलेंच बरें उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान करूंक जायना. आनी जालें जाल्यार तें मागीर निर्फळ जाता. म्हजें मदें कुडींत, मनांत, भावनांनी, आत्म्यांत जें चलता तितलें हांव तुका सगळें भेटयतां. आनी तूं सदांच म्हाका पत्करताय, स्विकारताय, मोगान लेखताय. तुजो मोग केन्नाच म्हाका हांव पातकी म्हणून सांडिना, पयस दवरिना, पूण तूं म्हाका अदीक वेंगयताय. जेजू, आर्गां आनी दिनवास तुका हे दें व्हडल्या मोगा पासत. म्हज्यान चिंतूंक पुराय जायना कितलो तूं म्हजो मोग कोत्ताय. आनी म्हाकाच न्हय, सगळ्यांक आमकां, कित्याक तुवें आमकां सांगलें हांव पातक्यां पासत आयलां. जेन्ना आमी आमचें पातकी जिवीत वळखता तेन्ना की तुजी सोडवण आमकां मेळटा. आतां आमी सगळीं जेजूचेर दोळे लावन हो वेळ सारतना अशें म्हणया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका मोहिमा, तुका आर्गां वंदन, निरंतरी तुका आमचें कीर्तन, उर्पाराटन करता आमी गायन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचो तुका बोजोण करता, आखे पृथ्वेर तुजी स्तुती गायता. सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. दोंगर पर्वत तुजी वरिश्ठ वेदी,
पाचवी शेतान दोतोरेची माती तुझ्या पाया विशाल फुलांताली. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. जेजू, तुझे सोर्शी हांव सगल्यांक हाडटां. जाणीन मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय जीं कुडींत दुयेंत आसात, सांद्यांनी वेगवेगळ्या तांचे सारकें ना. थोडीं दोतोराची गेलेलीं आसात, थोडीं तुजेरूच पातयोन तूंच दोतोर म्हणून तुजेर बाड धरून आसात. बाकीचीं दोतोराशी गेल्लीं आसा पूण तुजेर बाड धरून तूं तांकां तातूंतल्यान वखदांतल्यान ताचे समजणींतल्यान कितें सारकें ना तें पळोवन वखदां दिता. थंयसर तुजेर पातयोन तीं बरीं जायत आसात. पूण थोडीं हें सगलें करूनय आजून पिडापीड भोगतात, तांकां सुटका मेळोंक ना. असले ती स्थितीन तीं निराश जातात. हें सगलें तांचें निराशेपण जेजू आमी तुका ओपून दिता. वजान आसा तुजो मारोग. तुका कसलेंच पातक नासलेलें, कसलेंच कितेंच तुवें देवाची येवजणे प्रमाणे केलेलें कांयच ना. तरी पूण तूं इतलो निश्कलंक आसतना तुका इतलें सोंसचें भोगचें पडलें. वय, आमी खूब पाटी इनोसेंट, पूण आमकां पातक कितें पळय तें ह्या उद्देशी अणभवूंक मेळटा. दुसरीं जेन्ना तुका एकवटोन तांची उतरां, चाल, तांची सगळी मांडावळ आपल्या तोस्तुगी घडटा तेन्ना तीं पातकान अदीकान अदीक रोमतात आनी ओद्रूश ताका मागीर कंट्रोल करता. ह्या कारणाक लागून तीं मागीर आमकां कितें म्हणटात कोत्तात तें पातकी तांचें जिवीत. तीं तुका एकवटान करिना हें म्हाका दिसोंक लागता आनी हें म्हाका भोगचें पडटा. आदी म्हाका हें दिसती पडनासलेलें आनी जांकां दिसती आजून पडना तीं आजून गुणगुणटात. पूण जांकां दिसलेलें आसा तीं तुका एकवटोन तुजे सोरशीं तें सगलें दूख पेटयतात आनी हे वरी तूं तांकां सुटका दिताय आनी संवसारांतल्या मनशांक आनी जीं मेलिल्लीं आसा तांकां तूं पातकांतलीं सुटयताय.
हो भाग तुवें आमकां सगल्यांक दिलोलो आसाय ही केदें व्हडलें देणें तुका एकवटोन सगळें वायट भोगूंक आनी तें तुका तुजें स्वाधीन करून दुसऱ्यांच्या साल्वासांवा पासून आमी जिवंक. जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका कित्याक ही समजणी तुवें म्हाका आतांच जेन्ना हांव तुजे कडेन सगळ्या जाणांक हाडटा तेन्ना तुवें म्हाका ह्या देण्यान बोल्लाय. ही जाणवाय तुवें म्हज्या मनांत हाडल्याय. तुका म्हजेंच जिवीत आतां जशें घडोवन येता तें तुका भेटयता हांव. तूं ताचेर आशिर्वाद घालून तें दुप्पट अदीक बरें करून म्हाका दिताय. हे म्हज्यान पत्करून तुका एकवटोन तुजे मोहिमे पासून जिवंक तुका सदांच भोजूंक म्हाका आदार कर. Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. Lord, you have been merciful to us in so many ways. You have given us various gifts, various opportunities. But sometimes, Lord, we have not been able to see them. Sometimes, Lord, we have not been able to recognize you in others. And therefore, Lord,
as we participate in this adoration, we ask you to bless each and every one of us. Lord, bless us. Give us your mercy and compassion. And above all, give us the graces so that we may be able to see you in those whom we encounter. The gospel today will emphasize the aspect of love. Love comes from God. Jesus is from God, and thus Jesus is love. Compassion is the very nature of Jesus. And therefore, Lord, we ask you to bless us with this virtue of compassion, love, mercy, so that we may be able to radiate your light, your goodness to those whom we encounter today. Lord, we continue to pray for all the victims of the COVID-19 pandemic. We also remember, Lord, all those countries where the situation has become worse. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff, all those who are working tirelessly to serve the patients. In a special way, we pray for those taking decisions, that they may take a decision that is befitting for the common good. Similarly, Lord, we pray for peace in the world. We pray for peace in families, in the neighborhood, at workplace. We also ask you, Lord, for the gift of reconciliation. We also pray, Lord, today in a very special way for all those who have gone astray. We ask you, Lord, that let your light shine upon them so that they may be able to see the true path and come back to it. We also pray for all those celebrating their birthdays and anniversaries today. Lord, bless and protect them. Give them good health of mind and body. And be with them in all that they do. We also pray for Francisco Pereira and his good health, and also Vector Vaz and his family for good health. We pray for all those who are preparing for their exams, all those preparing for a job interview. Lord, bless and protect them and give them the strength so that they may be able to do well in whatever challenge they face, that all their hard work may bear fruit. Lord, we also pray for all those who are separated from their families because they can't travel because of various travel restrictions. We also ask and pray, Lord, for all those suffering from various ailments, those seriously ill in the hospital. Let your light shine upon them, Lord, and give them peace and above all the strength to recover and lead a normal life.
These are a few prayers that we have, Lord. There are many more still deep in our heart which we have not expressed. You know it all, Lord. You know all my thoughts. You know everything that's there in my heart. And as we go about this day, Lord, we ask you to be with us, to guide us and protect us, so that everything that we do, we may radiate your light, your goodness and your compassion. जेसू तुका सगळी आमची मागणी ओपून दिता. आमच्या काळजांत जें आसा तितलें तुजें सगळें करून तूं आतां आमकां सगळें दितलें म्हणून तुका आमी वंदिता. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोग नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पुताक ताच्या मोरगोटून काळजांत तोडा वंदुया वा काडुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्याक संस्कारो खालतेपणा मान दिवया सासना सासना तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे वसणुचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. Jesu, mogala Jesu, di makakalis, tuja kalza sarke. Mogala Jesu, mogala Jesu. Di makakalis, tuja kalza sarke.